सरकारान आधार करून अनुदानित शाळा घेतात आलाय ती फी पालकांनी दिवची नी मुख्यमंत्र्याची शाळांक शिटकावणी 9वे सावन एनईपीचो प्लान रिक्रुटमेंट नेम अटी बदलतले। 71 सरकारी शाळांतले 41 निकाल 100%। 13 शाळांनी एकलोच फेल। मुख्यमंत्र्याची परबी सरकारी शिक्षण सुविधा सुधारतात, भुरग्यांक सरकारी शाळांनी घालची म्हूण उलो। गोयात मान्सून पूर्व पावसाची दुसरी धडक, गोयभर जगला गडगड वारे मारून पावस, झाडा आडवी। 31 मे म्हणल्यार मान्सून केरळात, हवामान खात्याचो अदमास। पहिल्याच पावसात विजेचो एक बळी, रातीकडेन मिरामार दर्यादेगेर भोवंक गेल्ले कडेन गडगडाट सयत वीज पडून केरळचो एकलो टुरिस्ट सोंपलो, बरोबरची दोगा बेशुद्ध सालवार। फोंड्या बिराडाक रावपी बिहारी चलयेक दुबावीत मरण, अस्वस्थ अवस्थेत हॉस्पिटलात व्हेल्ले कडेन मरण, उपासान गेले म्हूण बोवाळ। दोतोर म्हणटा कारण कळटले, विसेरा तपासतात। मयड्या पुलीस म्हूण सांगून दोगांनी एके बायलेचे मंगळसूत्र मारले, थिवी घरफोडी। 5 लाखांची लूट, ऑनलायन फ्रॉडात 1,90,000 लाखांची तोपी, गोयचे क्रायम रिपोर्ट। भारतीय फुटबॉल आयकॉन सुनील छेत्री भारत इंटरनॅशनल फुटबॉल टीमींतल्यान रिटायर, सोशल मीडियार व्हिडिओ पोस्ट करून निवृत्तीची घोषणा। 2 दशकांच्या कारकिर्दीक पूर्णविराम। डायबिटीज, काळीज, लिव्हराच्या दुयेंसांचेर मेळून 41 वखदांचे मोल देंवयले, लोकांक वखदां परवडची म्हूण नॅशनल फार्मास्युटिकल प्रायझिंग ऑथॉरिटीचे बसकेत निर्णय। आपाची राज्यसभा खासदार स्वाती मालीवालाचेर हल्लो प्रकरणात केजरीवालाच्या पीएक समन्स, बायला आयोगाचे विभव कुमाराक समन्स, पोलिसांनी घेतलो स्वातीचो स्टेटमेंट। इंडिया ब्लॉकाक भायल्यान तेको, भितर ना। लोकसभेची वेंचणूक जिखल्यार इंडिया ब्लॉकाक तेको दिवपा विशीं अस्तंत बंगालाची मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीची घोषणा। ममता बॅनर्जीचेर विश्वास ना, ती बीजेपी बरोबर वचूंक शकता। काँग्रेसीच्या अधीर रंजनाची ममताचेर खर टिका। बीजेपी तिसरे फावट जिखत जाल्यार आरक्षण सोंपयतले, संविधान बदलतले। अरविंद केजरीवालांनी अखिलेश यादवाची मतदारांक शिटकावणी। अरुणाचल प्रदेश पुलिसांनी आंतरराज्य शिंदळकी रॅकेटात सरकारी अधिकाऱ्यासयत 21 जाणांक केली अटक, 5 अल्पवयीन भुरग्यांक सोडयली। महाराष्ट्राच्या नांदेडात आयकर खात्यान वित्तीय फार्माचेर 72 वरां धाड घालून 170 कोटी रुपया मोलाची बेहिशोबी मालमत्ता केली जप्त। गुजरातात मोटारीचो अपघात, दोग सोंपले, 3 गंभीर। मोटारीची स्पीड 180 किलोमीटर, झाडार मोखली, इन्स्टाचेर करताले लायव्ह शूटिंग। सीए कायद्या सकयल नागरिकत्व दिल्ल्यांक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन दिलो येवकार, कोणूच सीए कायदो रद्द करूंक शकना। सपा तृणमूल काँग्रेसीक प्रधानमंत्र्याचे आव्हान। जम्मू काश्मीरात सुरक्षा दळांकडेन जाल्ले चकमकीत 2 आतंकवाद्यांक मारले। कुपवाडा जिल्ह्यात चकमक, 2 पिस्तुला, फारपेटाचे सामान जप्त। पीएमएलए सकल कागाळीची खाशेले न्यायालयान दखल घेतल्या उपरांत ईडी आरोपीक अटक करूंक शकना। सुप्रीम कोर्टाचो निकाल, ईडीक करचो पडटलो न्यायालयाक अर्ज। महाराष्ट्राच्या नांदेड जिल्ह्यात देवळाच्या प्रसादातली खीर खाऊन 93 जण हॉस्पिटलाइज। भारतीय टॉप फर्माचे सीईओ आमची भुरगी कराचीच्या गटारात पडून मरतात। पाकिस्तानाचो खासदार सय्यद मुस्तफा कमालाचे पाकिस्तानाच्या संसदेत भाषण।